नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। पंचायतीच्या वेंचणुकेची तिसरी तारीख सरकार आता वेंचणूक घेवंक सोदता 11 जूनाक, पयली 25 जून, उपरांत 17, आता 11 राज्य वेंचणूक आयोग वग्गी। डिसेंबर 2012तले दिल्ली निर्भयाचे सामुहिक बलात्कार खुनाच्या केशीत चारूय आरोपींक फाशी कायम। ट्रायल कोर्टाचो निर्णय सुप्रीम कोर्टान दवरलो कायम। सेंट्रल इमर्जन्सी रिस्पॉन्स नंबर 112 लागून पुलिसांक नवो उपद्रव। 112 सिंक केला पीसीआरच्या 100 नंबराक। चुकून इमर्जन्सी कॉल डायलाचे प्रमाण प्रचंड वाढले। सावड्ड्या आंबे उदक, पेरी उदक, गुड्डेमळ, दुकरखंड, गुड्डेगाळीत लोकांक पिवंक ना उदक। वॉटर सप्लायच्यो काणयो, सावड्डेकारांक सप्तकांत एकदाय धड उदक ना। मोदी सरकाराचे सबका साथ सबका विकास पाकिस्तानात सोडून शेजारच्या देशांनी 450 कोटींची साउथ एशिया सेंट्रल लाइन लॉन्च। सार्क राष्ट्रांक भारताची गिफ्ट। आणि यजमान कुंकळे युनियनान जोडले सर्तीतले पहिले जैत। पंजाब पुलीस इन्कम टॅक्सा 8 जैतिवंत। आज फाल्यां करून निमणे पंचायत वेंचणूक 11 जूनाक फिक्स केल्या। सरकाराक पंचायत वेंचणुके वेल्यान कोर्टानूय वडीर काडिल्लो। निमाणे नव्यान डिलिमिटेशन करून 186 पंचायतीच्या 1522 वेंचणुकेची तारीख थारल्या। वार्ड रिझर्वेशन जावपाचे आसा। हे फावट केळशी ही नवी पंचायत केल्या। गोयच्या वेगवेगळ्या 9 पंचायतीचे 9 वार्ड पयलेच फावट अनुसूचित जातीक रिझर्व केल्यात। पंचायत वेंचणुकेची तारीख पयली 25 जून, उपरांत 17 जून आणि आता हायकोर्टान वेंचणूक आयल्यान हाडात म्हूण सांगल्या उपरांत 11 जून। पंचायत वेंचणुकेची तारीख कशी तरी एकदाची सरकारान फायनल केल्या आणि पंचायत मंत्र्यांनूच जाहीर केल्या। वेंचणूक आयोगान अजून जाप काडिल्ली ना। त्यामुळे सगळी तयारी करप आणि हाज्या दृश्टीन 25 जून हो आमी दीस थारायल्लो आहा। So now we will be holding the elections 1 week earlier than scheduled. That's the only difference. 1 week earlier would have made it perhaps 18th of June. But as we all know, 18th of June is Kranti Divas, Goa Revolution Day. We can't hold it on that day. So it's 17th, which is a Saturday. All that the state government will do is declare it as a state holiday and will be holding the panchayat election. The government has decided to hold the elections to 186 village panchayats on the 11th of June. That's a Sunday. And this has been particularly possible because the Directorate of Panchayats had to work real overtime and put in a lot of hard work, and equally down the line, whether it was the BDOs or the secretaries, there were inputs from them as well, because as you know, Panchayats is a grassroots body, so right from it emanates from the bottom to the top. If we have healthy panchayats with the conduct of the elections in June, then you can have healthy Goa and good rural environment, which adds to the overall good environment. गोयात पहिलेच फावट SC समाजा खातीर पंचायत रिझर्वेशनाची मागणी पुराय केल्या म्हणून पंचायत मंत्री उलयलो। Fresh delimitation has been done and a new village panchayat, that is Kelosi, in Kortalim constituency has been formed. The new panchayat has been formed. So that's how you have 186. 32 new wards, there is an increase. And in 2 cases, the numbers have increased in terms of members of the, yeah. So what I simply mean to say is, we have taken minutely every representation received into consideration. अनुप पंचायतीचे नव्यान डिलिमिटेशन करून नव्यान रिझर्वेशनूय चल्ला। केळशी 9 वार्डांची नवी पंचायत तयार केल्या।
डिलिमिटेशना उपरांत 16 पंचायतींनी 32 वॉर्ड वाढल्यात. पंचायतीचे इलेक्शन खरे जाहीर करपाचे राज्य वेंचणूक आयोगान करता सरकार त्योय बी 1 न्ही 3 तारख्यो जाल्यो. वेंचणूक आयोगान अजून जाप काडिल्ली ना. वेंचणूक आयोगान सांगिल्ली इलेक्शनाची तारीख 21 मे कारण पंचायतीचो कार्यकाळ सोंपता 27 मायाक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. डिसेंबर 2012तले दिल्ली निर्भयाच्या सामूहिक बलात्कार खुनाच्या केशीत 4 आरोपींक फाशीच. सुप्रीम कोर्टान फाशीच्या शिक्षेचेर शिक्को मारलो. ट्रायल कोर्ट आणि उपरांत दिल्ली हायकोर्टान दिल्ले फाशीच्या शिक्षेक 4 आरोपींनी सुप्रीम कोर्टान आव्हान दिल्लें. बसीत गँग रॅप करून ते चलयेक रस्त्यार उडोवन 4 आरोपी फरार जाल्ले. सबंद देशात ही केस गाजली. देशान ते पीडित चलयेक निर्भया म्हणून नाव दिल्लें. म्हापशां कुचेली मोटारसायकलीच्या सेल्फ एक्सिडेंटान एकलो गेलो. मोटारसायकल कंपाऊंड वॉलाक मारली. मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बशिल्लो 24 वर्सांचो मौलाली कोरागिरी गेलो. दनपारा सुमार 2 ही गजाल घडल्या. मोटारसायकल चलोवपी दादापीर शेरहूड दोगांय म्हापशां रावपी. मोटारसायकल स्पिडीचेर कंपाऊंड वॉलाक मारली आनी उसळून पडिल्लो मौलाली आगताक गेलो. दादापिराक हॉस्पिटलांत घाला. मोटारसायकल लागिल्ल्यान थंयच्या एकले बायलेक माल लागलो. घेवया एक ब्रेक.